इंडिगो विमान कंपनीच्या अडचणींक लागून गोंयांत सेगीत दुसऱ्या दिसा प्रवाशांचेर परिणाम जाला। शुक्रारा 5 डिसेंबराक इंडिगोच्या वेवस्थापन चुकांचो परिणाम गोंयांतल्या दोनूय आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचेर विस्कळीत जाल्ल्यान वेळापत्रकांत मुखेलपणान दिसून आयला। दाबोळी हांगा 38 उड्डाणां मदली 31 रद्द जाल्यात जाल्यार 7 उड्डाणां चालू आसात। प्रवाशांच्यो सगळ्यो सुविधा आनी रिबुकिंगाची वेवस्था जाग्यार आशिल्ल्याची अपडेट इंडिगो फ्लायटाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। डिसेंबराक जिल्लो पंचायत वेंचणूक पूण आतांच पेडण्या तोरशा वाठारांत कोल्ड वॉर चालू जाला। भाजपाच्या बाबू आजगांवकारान भाजपाच्याच विरोधात आपलो उमेदवार जाहीर केल्ल्यान राजकारण्यामदीं वीज कोसळ्ळ्या। बाबू पार्टीचेर अन्याय करता तशेंच बाबू आतां जाणटो जाल्ल्याची टिका आमदार प्रवीण आल्लेकरान केल्या। गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर आरजीपीन आनीक 14 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्या। बिरेस्तारास आरजीपीन 12 उमेदवारांची वळेरी जाहीर केल्ली। आतां मेरेन आरजीपीन 26 उमेदवार जाहीर केल्यात। काँग्रेस आनी गोवा फॉरवर्ड पक्षान जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर युती करपाचें आश्वासन दिवन आनी उपरांत स्वताचे उमेदवार जाहीर करून आपणाक फटयला असो दावो आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांणी केलो। त्या उपरांत उमेदवारांची निवड करपा खातीर पक्षाची बसका आपयली। आतां 14 उमेदवारांची घोशणा जाल्या। जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पावल्या तरी आसतना अजून मेरेन गोवा फॉरवर्ड आरजीपी आनी काँग्रेस हांचे मदली युतीची गाठ सुटना। काँग्रेस म्हणटा काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी माणिकराव ठाकरे बरोबर परतून चर्चा करून युती विशीं निर्णय घेतले, जाल्यार आरजीपीचो विरेश बोरकार म्हणटा अजून कितली म्हणून वाट पळोवपाची, काँग्रेसीचो फाल्यां केन्नाच उजवाड ना। शुक्रारा पणजी जुंता हाऊसाच्या पार्किंग सुवातेत पार्क केल्ले सरकारी स्क्रॅप गाडयेत एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडली। ह्या कुडीची वळख अजून मेरेन पटूंक ना। पणजी पुलीस फुडलो तपास करतात।
RBI रेपो रेट 0.25% देऊन 5.25% हाडला. मॉनिटरी पॉलिसी कमिटीच्या बसकेत हो निर्णय जालो. गव्हर्नर संजय मल्होत्रा हांणी हे विशींची म्हायती दिली. रेपो रेट देंवयल्यान 20 वर्सांच्या 20 लाखां मेरेनच्या रिणावेलो EMI 310 रुपयांनी कमी जालो जाल्यार 30 लाखां मेरेनच्या रिणावेलो EMI 462 रुपयांनी देंवतलो. गुन्ह्यांचो सोद आनी हेर कामगिरीक लागून दिवचल पुलिशेची उत्कृश्ट पुलीस स्टेशन म्हणून निवड जाल्या. देशभरांतली मेळून उत्कृश्ट 10 पुलीस स्टेशनांची निवड जाल्या. तातूंत दिवचल पुलीस स्टेशनाचो 5वो नंबर लागता. जिल्हा पंचायत वेंचणुके खातीर आपूण कांयच म्हत्व दिना अशें काँग्रेसीचो फुडारी एल्विस गोम्साचें म्हणणें. जिल्लो पंचायतीक सरकारान कसलोच अधिकार दिवंक ना. फाटल्या 5 वर्सांत जिल्लो पंचायत वांगड्यांनी कसली उदरगत केल्या ती दाखोवची अशें आव्हान एल्विस गोम्सान केलां. गोंयांत सुरू आशिल्ल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन प्रक्रियेत चुकी आशिल्ल्याचो गंभीर आरोप सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ह्या संघटनेन केला. सगळ्यात चड फटको NRI मतदारांक बसतलो. ऑनलायन पद्दत उसरां सुरू जाल्या. तशेंच आधार कार्ड, इलेक्शन कार्डाक लिंक आसप गरजेचें आशिल्ल्यान गरजेची प्रक्रिया वेळार पुराय करप कठीण जालां. देखून NRI खातीर 3 म्हयन्याची मुजतवाड दिवपाची मागणी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी गोवा ह्या संघटनेन केल्या. गोमंतक टीव्हीन बातमी प्रसारित केल्या उपरांत सोनसोड्या रोखतडार उडयल्ले सॅनिटरी पॅड आनी डायपरांचो मडगांव पालिकेच्या कामगारांनी तांचेर मातयेचो भराव घालून विलो लायलो. सोनसोडो कोयर प्रकल्प कांय वर्सां जाली बंद आसा. हाका लागून वोलो कोयर काकोड्या, सुको कोयर नेसाय प्रकल्पात आनी सिमेंट फॅक्टरीत धाडटात. मात सॅनिटरी पॅड आनी डायपर ह्या सारकिल्लो कोयर जो पुणे प्रकल्पात धाडटात तो कांय म्हयन्यासावन धाडप बंद केल्लो. ताका लागून वाठारांत घाणीचें साम्राज्य निर्माण जाल्लें. ह्या प्रकरणात प्रदूषण नियंत्रण मंडळान खर कारवाय करची अशी मागणी सावियो कुतिरून केल्या.
शिंयाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना बिहारांतल्या तापमान बरेंच तेंपाक लागले आसा. फुडल्या 48 वरां भितर 2 ते 4 डिग्री सेल्सियस तापमान घेवन कोल्ड वेव्ह येवपाची लक्षणां दिसून आयिल्ली आसात. पटना 14 डिग्री इतलो उणो तापमान नोंद जालो जाल्यार चडांत चड तापमान 27 डिग्री सेल्सियस नोंद जाल्लो आसा. बिहारच्या हवामान खात्यान सध्या 15 डिसेंबर म्हणसर कोल्ड वेव्ह आसतलो असो अदमास उक्तायला. मात हें वातावरण डिसेंबर 19 उपरांत आनीकूय खर जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें कळटा. दाट धुके लेगीत पातळपाची शक्यताय खात्यान उक्तायिल्ली आसा. देखून फांतोडेर तशेंच रातचे प्रवास करप्यां खातीर खासा सादूर रावन गाडयो चलोवपाचें आवाहन केल्लें आसा. जाल्यार थळाव्यांक शिंयाळ जतनाय घेवपाचो सल्लो दिल्लो आसा. राजस्थानात शीं नेटान वाडटा. सिकरच्या फतेपुरात 3.2 डिग्री सेल्सियस आणि बिकानेरच्या लुणकरणासरात 3.2 डिग्री सेल्सियस तापमान नोंद जालां. सिकर, चुरू आणि झुंझुनू जिल्ह्यांनी हेर जिल्ह्यांचे तुळनेत चड शीं खाता. हवामान खात्यान फुडल्या 2 दिसां खातीर शिंयाचे वसाडीची शिटकावणी दिल्या. उत्तर भारतात शिंयाळ्या दिसांक सुरवात जाल्ली आसतना गोंयांत मात तापमानात बरीच वाड दिसून आयली. फुडल्या 6 दीस राज्यांतले चडांत चड तापमान 32 ते 33 अंश आणि उण्याक उणे तापमान 22 ते 23 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय आसा असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 5 ते 10 डिसेंबर मजगतीं मध्यम धुके येवपाची शक्यताय आसा. तशेंच 1 ऑक्टोबर ते 4 डिसेंबर मजगतीं गोंयांत सरासरी 17.17 इंच पावसाची नोंद जाल्ली आसा. फाटल्या 10 वर्सांत भारतभर रेल्वे अपघातांत 766 जखमी जाल्यार 2179 मरण आयिल्ल्याच्या आंकड्यांतल्यान स्पश्ट जालां. मजगतीं रेल्वे अपघातांत मरण आयिल्ल्यांच्या घरच्यांक आर्थीक मजत सरकारा वतीन दिल्ली. जानेवारी 2014 ते नोव्हेंबर 2025 मेरेन 12.76 कोटी रुपया आर्थीक मजत दिल्ल्याची म्हायती उक्ताडार आयल्या. रेल्वे मार्गांत सुरक्षेचो खर्च वाडयला आणि इंटरलॉकिंग प्रणाली आणि ट्रॅक्स सर्किटिंग सयत मुखेल मुळावे साधन सुविधांचो विस्तार केला. देखून फुडाराक अशा अपघातांनी उणाव दिसून येवपाची शक्यताय आसा. जयपूरच्या कर्तारपूर उद्देगीक वस्तुकेत आशिल्ल्या आयस्क्रीम फॅक्टरीत अकस्मात उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फांतोडेर 3 ते 4 वरांच्या मजगतीं ही उजो लागिल्ल्याचे घडणुके विशीं उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळी. ते उपरांत 4 ते 5 फायर टेंडर घडणूक थळार दाखल जावन उजो आटपात हाडपाक यश आयलें. प्राथमीक अदमासा प्रमाण शॉर्ट सर्कीट जावन उजो लागिल्ल्याचें कळटा. पुलिसांचो फुडलो तपास सुरू आसा.
भारताच्या स्वातंत्र्या उपरांत इतल्या वर्सांनी पयलेच फावट सरकारान रस्त्या सारकी मुळावी सुविधा नाशिल्ल्या जम्मूतल्या राजौरी गांवांत डांबरी रस्तो बांदपाचें काम हातांत घेतलां. नाबार्ड ह्या येवजणे खाला 5 ते 6 गांवांत जोडपी हो रस्तो आतां लोकांच्या सोयीचो जातलो हातूंत दुबाव ना. देखून गांवच्या थळाव्यांनी सरकाराचे उपकार मानल्या. 70 वर्सां उपरांत रस्ते तशें शिक्षणीक मळारूय बरी उदरगत जावपाक पाविल्ल्याचे थळावे सांगतात. फाटली 30 वर्सां तेल चोरी प्रकरणात फरार आशिल्ल्या 2 आंतरराज्यीय दुबावितांक धरपाक दिल्ली क्रायम ब्रांच पुलिसांक यश आयलें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या दुबावितांक आदींच चोर म्हणून घोशीत केल्ले. हे दोगूय खंय पायपलायनींतल्यान तेल चोरी करताले अशी म्हायती उक्ताडार आयल्या. तशेंच ह्या दुबावितांक धरपा खातीर मसत करप्यांक दरेकी 25,000 रुपयांचे इनामूय पुलिसांनी जाहीर केले. ते प्रमाण पुलिसांक ह्या दोगा दुबावितांक धरपाक यश आयलें. आता दर एका नव्या स्मार्टफोनात संचार साथी हे सायबर सुरक्षा ॲप प्री इन्स्टॉल्ड मेळटलें. केंद्र सरकारान स्मार्टफोन कंपन्यांक आदेश दिल्ले प्रमाण कंपन्यांनी स्मार्टफोनात डिलीट करपाक मेळना असो सरकारी सायबर सेफ्टी ॲप पयलींच इन्स्टॉल करून विकचो. हो आदेश भायर काडिल्लो आसा. तशेंच हातूंत एप्पल, सॅमसंग, विवो, ओप्पो आनी शाओमी सारकिल्या कंपन्यांक 90 दिसांचो काळ दिला. हे ॲप मोबायल वापरपी डिलीट वा डिसेबल करपाक शकचे नात. पोरण्या फोनाचेर सॉफ्टवेअर अपडेटा वरवीं हे ॲप इन्स्टॉल करतले. तशेंच हो आदेश सध्या भौशीक करूंक ना. कांय मेजकेच कंपन्यांक खाजगी तरेन हो आदेश धाडला. हाचो हेतू सायबर फटींगपणां, बनावट IMEI नंबर आनी फोन चोरी जावपा पासून आडावपाचो आसा. ह्या डिसेंबर महिन्यात 6 व्हड बदल जातले. हातूंत आधार पॅन लिंकिंगाची निमणी मुजत निश्चित तारखे उपरांत भरपी ITRची निमणी तारीख आनी SBI M-Cash सेवा बंद जावपाचो आस्पाव आसा. आयकर विभागान पॅनाक आधारा कडेन लिंक करपाची निमणी तारीख 31 डिसेंबर 2025 निश्चित केल्या. हो नेम अशा लोकां खातीर लागू आसा जांकां 1 ऑक्टोबर 2024 पयलीं आधार नोंदणी ID वरवीं पॅन जारी केल्ले. जर तुमी वेळार लिंकिंग करूंक ना जाल्यार तुमचे पॅन डिएक्टिवेट जातले. हाचो परिणाम ITR फायलिंग, बँक KYC, रीण घेवप आनी सरकारी सबसिडीचेर जातलो. तुमच्या आधार कार्डाक तुमचोच फोन नंबर लिंक करात. दुसऱ्या कोणाचोच करू नाका. दुसऱ्याचो फोन नंबर लिंक केलो जाल्यार OTP वापर करून तुमच्या आधार कार्डाचो गैरवापर जावं येता अशी शिटकावणी सध्या दिल्ली आसा. तुमचो फोन नंबर आधाराक लिंक करून सुरक्षीतताय वाडोवपाचेर भर दियात. वाडट्या सायबर गुन्यांक लागून लोकांची खासगी डॉक्युमेंट लेगीत धोक्यात येवपाची लक्षणां दिसून येतात. हे टाळपा खातीर तुमचे आधार तुमच्याच फोन नंबराक लिंक करपाची सक्ती दर एकल्यान बाळगुची.
घरांतल्यान तुमकां तुमच्या आधार कार्डात नोंद जाल्लो मोबायल नंबर बदलपाक मेळटलो। आधाराचेर नियमन करपी संस्था युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियान नवी डिजिटल सेवा जाहीर केल्या। हाचे वरवीं वापरप्यांक OTP आनी फेस ऑथेंटिकेशना वरवीं आधार ॲपाचेर आपलो मोबायल क्रमांक अपडेट करपाक मेळटलो। पयसुल्ल्या वाठारांनी रावपी लोकांक आनी ज्येश्ठ नागरिकांक ही सेवा सोयीची आसतली। UIDAI प्रमाण मोबायल नंबर अपडेट करपाची प्रक्रिया सामकी सोपी केल्या। ताका कसलेच कागदपत्र वा भेट दिवपाची गरज ना। कांय मिनटांनी ही प्रक्रिया पुराय जातली। सगळ्यात पयलीं वापरप्यांक आधार ॲप डावनलोड करचो पडटलो। मागीर वापरप्यांक आपलो आधार क्रमांक आनी नवो मोबायल क्रमांक घालचो पडटलो। OTP व्हेरिफिकेशन जातलें अशें पोरण्या वा नव्या क्रमांकाचेर धाडटले। ते उपरांत स्मार्टफोन कॅमेरा वापरून फेस ऑथेंटिकेशन पुराय करचें पडटलें। ₹50 पेमेंट केले उपरांत फॉर्म सबमीट करचो पडटलो। बायोमेट्रीक अपडेटा वांगडा हे फुकट आसतले। अपडेट स्टेटस तपासपाक UIDAI संकेतथळार URL क्रमांकान तपासूंक शकतात। युनिव्हर्सिटी कॉलेज लंडनान केल्ल्या संशोधनांतल्यान हवेच्या प्रदूषणा बाबतींतली एक म्हत्वाची गजाल उक्ताडार आयल्या। जर हवेचें प्रदूषण चडूच खर आसलें जाल्यार कितलोय व्यायाम केलो म्हणून सदच्या जिणेंत कसलोच उपेग जावचो ना अशें ह्या अभ्यासांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा। कॅन्सर वा काळजाचें दुयेंस आशिल्ल्या मदीं व्यायामाचो फायदो दिसून आयलो, पूण धोको टळूंक नाशिल्ल्याचेंय स्पश्ट जालें। हवेच्या प्रदूषणाक लागून श्वासोश्वासाची दुयेंसांचेर कसलोच उपेग जायना अशें दिसून आयलां। सगळ्या अन्नधान्य उत्पादनात भारतान 8% विक्रमी वाढ जाल्याचे शेतकी आणि शेतकार कल्याण मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगले। फाटल्या 10 वर्षांत भारतात एकूण अन्नधान्य उत्पादनात 10.6 कोटी टन वयर वाढ जाल्या अशें मंत्र्यान सांगले। देशात तांदळाचें उत्पादन 1,501 लाख टन विक्रमी पावण्यार पावला, जे फाटल्या वर्साच्या 1,378 लाख टन परस चड आसा। तशेंच फाटल्या वर्सा 1,132 लाख टन गव्हाच्या उत्पादनांतल्या 46.53 लाख टन गव्हाची विक्रमी वाढ जाल्या। तूर, उडद, चणे आनी मूग दाळ हांच्या खरेदीत उण्यांत उणे दर आधार दराची खात्री दिल्ल्यान देशभरांतल्या व्हड प्रमाणात शेतकारांक म्हत्वाचो फायदो जाता। शेतकी आनी शेतकारांक मुखेल प्राधान्य दिवन सरकार यत्न चालू दवरतले अशें मंत्र्यांचें म्हणणें। नवे संशोधनाप्रमाण गोडेमुताविशीक धक्कादायक गजाल उक्ताडार आयल्या। गोडेमूत आशिल्ल्यांक स्मरणशक्ती विसरायेर पडपाची चड शक्यताय आसतली। ते भायर गोडेमूत आशिल्ल्यांक डिमेन्शिया लेगीत जावपाची खर शक्यताय अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या। आंगांत साखरेचें प्रमाण चड वा कमी जावपाचेर ह्या दुयेंसाचे चड परिणाम दिसून येतात। मजगती गोडेमुताचें प्रमाण चड आसल्यार दोळ्यांक तशेंच लिव्हराकूय मार पडूं शकता अशें अभ्यासांतल्यान फुडें आयलां। संवसारीक भलायकी संघटनेन उक्तायल्ल्या अभ्यासांतल्यान संवसारभर क्षय रोग TB हो संसर्गजन्य रोगाक लागून मरण आयिल्ल्यांच्या आंकड्यात पयल्या क्रमांकाचेर पावला। 2024 वर्सा अदमासाक 12.3 लाख लोकांक ह्या रोगान मरण आयलां। फाटल्या वर्सा 10.7 दशलक्ष लोक क्षयरोगान दुयेंत पडले, तातूंत 58 लाख दादले, 37 लाख बायलो आनी 12 लाख भुरगे आशिल्ल्यांची नोंद जाल्या। क्षयरोगाचो संसर्ग जाल्ल्या मनशां कडल्यान खोकली, शीक वा थूक हाच्या वरवीं हवेंतल्यान पातळटा आनी मुखेलपणान परिणाम जाता। तो आडावंक वा ताचेर उपचार करपाक मेळटात।